यूथ ऑफ G.S.B सेवा मंडळाचे 69th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन तुम्ही पळयता आसाची. हांव तवळी सांगताशील तुमकां देश विदेश देखून जन येताची गणपती बाप्पाले दर्शन घेतल्यार एक पाटी नेक्स्ट इयर देखून तो बाप्पा चाप्पा इतके तसल एक कारणीक आशिल्लो देव आमी लोटू सुधीर पडियार म्हणून आसा पाणेमंगलूरच्यांनी इल्यार आतां मुंबय सेटल म्हणून हांव लेखता. मॉडलिंग करून आसाची एक विंगड एक फील्ड आमची गेल समाजांत एक विंगड एक फील्ड म्हळ्यार मस्त कश्टा फील्ड म्हणका कित्याक म्हळ्यार एक्सेप्ट करचे मस्त कश्टारी आमगेल्या फॅमिलीजान जाल्यार त्या काम करून आसाची. बाप्पाल दर्शन तुम्ही एवरी इयर घेताची कितले खूश आसा म्हण ते देवाला येवन रपचे ते देवाला मागचे पळय ह्या GSBचे आनी स्पेशली किंग सर्कल एक ब्युटी कसं म्हळ्यार आमी एफर्ट घेवका म्हूण हांगा येवच्या का तूं कितले बिजी आसल्यार पळय हांगा बाप आमकां आपयता कळ्ळें आनी कितले काम आसल्यार हांगा येवन एक ते टेन्शन फ्री जाता म्हणटा पळय आमी येवचे 1 घंट पयशे 1.5 घंट पयशे 2 घंट पयशे बट ते बैसील वेळार एकदम मायंड एकदम काम जाता. सो इट्स ब्युटिफूल एक्सपिरियन्स आनी रिलिजियसली एवरी इयर हांव मेगेल फ्रेंड्स तांणी आमची गेले न्ही तांणी मारवाडीस बट तांकां हांगा येवन सेव करचें मस्त गमत जाता तांकां. आणि तशीच तुम्ही आता कसं करून आसाची तुमगेल्या इंस्टाग्राम प्रोफायल पुरा पळयल्यार भारी इम्प्रेसिव्ह म्हळ्यार मस्त जाण कसं म्हळ्यार 35 नंतर पूर मरे वारडीक जाल्ले आनी चंद येदी सुका म्हूण ना मग तुम्ही मेंटेन करून आसाची मस्त जाणां टिप्स मेळटले ह्या संदर्भेरी कसं सांगता. सो सी मॉडलिंग वॉज जस्ट बाय एक्सिडेंट ओके कोविड जाता पुरा जाणांक मस्त त्रास आनी जाले मेगेल केस वाडत आशिल्ले कलर करच्या फुडें बंद केला बिकॉज आय एम अ स्ट्रॉंग प्रोपोनेंट ऑफ बॉडी पॉझिटिविटी के बॉडी पॉझिटिविटी म्हळ्यार स्टार्ट लर्निंग टू लव युअर सेल्फ द वे यू आर कॉम्प्रोमायज करता म्हूण ना हांव मानतार दिसता की हांव थोर दिसता की काळ दिसता की हांव गुड दिसता की म्हणून. सो वन्स यू स्टार्ट लर्निंग टू एक्सेप्ट युअर सेल्फ न्हय द वर्ल्ड वील ओपन अप एंड द वर्ल्ड वील स्टार्ट एक्सेप्टिंग मच बेटर. सो लायक यू रायटली सेड आमगेल फिल्डांत या मॉडलिंगांत तूं बेजिकली द यंगर यू आर द बेटर यू आर बट सरप्रायझिंगली म्हाका गणपत देवान आनी म्हगेल पेरंट्साल आशिर्वादान आय थिंक आय एम डुईंग रिजनेबली वेल रायट नाव. सो खुशी आसा आय एम व्हेरी हॅपी एम व्हेरी थँकफूल टू ऑल द लव. रनिंग आनी पुरा करता केम सो जिम मेगेल आसा बिकॉज हांव आय एम बीन व्हेरी फिटनेस कॉन्शियस एवर सिन्स अ यंग एज. सो जिमींग मेगेल आशिल्लें सो आय थिंक दॅट इज हेल्प मी अ लॉट. सो ताचे निमित्त थोडे फिटनेस आसा आनी आतां केस धव जाले निमित्त पुराना दिसता हांव चड मानतार आसा हांव तितली मानतार ना हांव बट इट्स हेल्पिंग मी. बायल मनशा लागीं एज निमगू चानत जा म्हणटाची जाल्यार तुमगे लागीं दादले मनीस जावन हांव एज निमगू इतकी ना की म्हूण म्हाका कन्फ्यूजन. ऑफकोर्स हांव येद्रा जावन सांगता हांव एक्चुअली तुमकां निमगोच्या हाव ओल्ड डू यू थिंक आय एम. तुम्ही सांगला बेटर 54. वय व्हेरी नाईस अशीच कंटिन्यू करता रावपाची हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा आत्ता कालांत तुम्ही मस्त जाणांक इन्स्पायर जायाची म्हणून सांगून यूथ ऑफ GSB उलयले खातीर धन्यवाद. Thank you so much for calling me and it was a pleasure talking to you. Youth of GSB is doing a fantastic job. I've been following you for a while and please continue doing so and motivating a lot of other GSBs to join the forum. Thank you so much. धन्यवाद.